एका पुलिसान 2 लोकांक धरला फॉर फेक गोल्ड फॉर 5 लाख रुपीज. ते मातशें डिटेल दिसता आमकां. काल आमकां एक कंप्लेन रिसीव जाली. कंप्लेनंट मनोज सिंग, रेजिडेंट ऑफ दोगोड मारगांव. हो हेची कंप्लेन अशी आहा की एका 3 जाण मनीस, एक लेडी आनी 2 जाण मेल, हे इन द डिसेंबर म्हयन्यांत ते 3 फावट एप्रोच जाले ते. आनी तेणें ताका सांगलें की आमकां गोल्ड आमकां मेळलेलें. रत्नागिरी तांकां जे खोंटा आसतना एक कळस मेळ्ळो आनी कळसा भितर गोल्ड आसलें तेंच्यान, आनी ते गोल्ड ताका विकपाक सोदलें म्हणून. आनी तेणें ताका गोल्ड दाखयलें आनी ते गोल्डाचो व्हॅल्यू 20 lakhs म्हणून सांगलें तेणें. सो हेणें तांकां सांगलें की आपले कडेन जायना. सो ताका नेक्स्ट टायम परतून आनी एक फावटी एप्रोच जाले ते. आनी तेणें सांगलें तुका जायना जाल्यार तूं आमकां थोडे थोडे करून आमकां दी. सो तांचें डील जालें कितें, तूं 5 लाख रुपया 5 lakhsचो इंस्टॉलमेंट एक दी म्हणटा ताचेर. तो 5 lakhsचो इंस्टॉलमेंट हे कंप्लेंटान सांगलें आपल्या कडेन जायना म्हणटा तुमी तर. सो तरी म्हणटा ताका इंड्यूस केलो आनी गोल्ड दिलें ताका. आनी ताकडच्यान 5 lakhs रुपीज आनी घेतले. आनी जेन्ना त्या कंप्लेंटान गोल्ड चॅक केले वचून कडेन गोल्ड स्मिथा कडेन, तेन्ना ताका कळून येयलें की ताका फेक गोल्ड म्हणटा. आनी काल तांकां तो कुंकोलीन तेणें आपले फ्रेंड सर्कलान सांगून दिलें की बाबा अशें सगळें जालेलें. सो काल कुंकोलीन तांकां तो लोकेट जाला. तांकां तेणें एप्रिहेंड केलें आनी घेवन तो पुलीस स्टेशनाचेर येयलो. सो आमी 2 जाण मनशांक केसीन भितर अरेस्ट केलेले. एकल्याचें नांव रवी सोलंकी आनीक दुसरो ईश्वर गुजराटी. इन्वेस्टिगेशन चालू आहा. आनी हातूंत भितर एक लेडी आहा. त्या लेडीक आमी अंडर सेक्शन 41A CRPC ताका नोटीस दिलोली इन्वेस्टिगेशनाक कॉपरेट करून.